आयच्या ह्या सत्राचे अध्यक्ष व माननीय डॉक्टर भूषण भावे, गोंयच्या विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालयाचे ते प्राचार्य, गोंयचे नामनेचे लेखक, अणकारक, समीक्षक, साहित्य अकादमीचे कोंकणीचे आदले निमंत्रक, गोवा कोंकणी अकादमीचे आदले उपाध्यक्ष, आयज वेर विचार वाटिका 60% गोवा के पारंपरिक खेल, गोमंतक, खंड व्यवसायाचे आधारित साहित्य, हिंदी कोंकणी अध्यादेश कोश, साहित्य विमर्श, कोंकणी भाषा प्रकृती आणि परंपरा, माटोळी, वंदे मातरम, कारभारी कोंकणी, साहित्य नवनीत, 3 शोध निबंध, घुमट गाज, विवेक कोंकणी हे लेखन आणि संपादित केले तांचे साहित्य निर्मणी, तसेच समजणेचे माध्यम प्रसंगांतल्यान व्यक्त जाल्ले दीनदयाळ, कथा सरस्वती, गोंय ताच्या बदस्पर्शान पावन, कमला आणि हेर अशें अणकारीत वावर. तांकां आयज वेर साबार पुरस्कार फावो जाल्ले आसात. आयच्या ह्या कार्यावळीचे अध्यक्ष भौमानिस्त भूषण सर हांकां ह्या समारंभाक आमी येवकारतात. ह्या चर्चा सत्रांत वांटो घेवपी डॉक्टर वामन नायक सर, अर्थशास्त्र विशयांत MA आणि PhDचे शिक्षण, पणजेच्या धेंपो महाविद्यालयांत आणि पुणेच्या सिंहगड महाविद्यालयाचे ते आदले प्राचार्य. सुमार 20 इंग्लीश आणि कोंकणी पुस्तकां तांणी बरयल्यात. राष्ट्रीय अनुवाद मिशना वतीन हिंदू स्वराज हे गांधीजीच्या जिविताचेर पुस्तक तांचे उजवाडाक आयलां. तांचे अर्थशास्त्र विशयाचेर 2 कोश उजवाडाक आयल्यात. आमचे तिसरे वांटेकार जावपी डॉक्टर हेरेन शर्मा, BSc MA PhD मेरेन शिक्षण, सद्याक दूरदर्शन केंद्राचे उपसंचालक म्हूण वावर करतात. तांचे आयज वेर तांचे साहित्य कोंकणी 3 साहित्य पुस्तकां उजवाडाक आयिल्लीं आसात. ते भायर भाशा केंद्रीय हिंदी संचलनान मातृभूमी, भांगरभूंय आनी सुनापरान्त ह्या दिसाळ्यांनी तांचे उजवाडाक आयला. तांणी आयज वेर सुमार 100 वयर संशोधन पेपर कोंकणी आनी हिंदींतल्यान सादर केल्यात. तशेंच तांणी कोंकणी अणकारीत वावरूय केल्लो आसा. भौमानिस्त जोकिम पिंटो वामनोजोर ह्या नांवान साहित्य निर्मणी करतात. राखणो ह्या नेमाळ्याचे सहसंपादक म्हूण वावर करतात. कन्नड जनवाहिनी ह्या हांचे ते लेआउट आर्टिस्ट म्हूण वावुरतात. मंगळूरच्या सेंट एल्युशियस कॉलेजीत ते कार्यक्रम संयोजक म्हूण काम करतात. वेगवेगळ्या संस्थांनी तांचे म्हत्वाच्या पदाचेर तांणी वावर केला. अमर कोंकणी हांचे ते कार्यकारी संपादक आसात. ह्या चारूय मानेस्तांक ह्या समयार आमी येवकारतात आनी ही फुडलीं सुत्रां हांव आयचे ह्या चर्चा सर्ताचे अध्यक्ष भौमानिस्त डॉक्टर भूषण भावे हांचे कडेन सोंपयतां. विषय खूप मजेशीर दिला आयोजकांनी आणि ह्या विशयांतले जायते मुद्दे जे आसात ते पयलीं प्रभा वर्मा हांच्या भाशणांतल्यान आनी मागीर खासा करून अध्यक्षे जे उलोवप केलां माधव बाब्बुरकारांनी तांच्या उलोवपांतल्यान स्पर्शूच न्ही, तांणी फक्त स्पर्शूच करूं ना तर त्या विशयांचेर तांणी गरज प्रगटायल्या की हें जावपाक जाय. विशय मजेशीर दिला कित्याक म्हणलें हांवें की नवे प्रवाह 21व्या शेंकड्यांतले कोंकणी साहित्यांतले अशें इतलेंच बरयलां. खंयचें आसचें तें बरोवना किंवा कितें आसात तें बरोवना. म्हणजे आमकां दोनी पावंड्याचेर चर्चा करची पडली. एक, आयज आमची स्थिती कितें आसा आनी आमकां फुडाराक खंय वचपाचें आसा. काय 21व्या शेंकड्याक अजून खूब वेळ आसा. म्हणजे ताजें प्लॅनिंग आमी करता आसतना ह्या परिशदेच्या माचयेर आमकां आयची स्थिती आनी फुडलो जो आमचो फुडार आसा ताजे विशयीचे 2 पावंड्याचेर चर्चा करची पडटली. हांगा जे मानेस्त बसल्यात ते वेगवेगळ्या फिल्डांतले. हांव स्वता शिक्षण क्षेत्रांतलो आसा. म्हजे उजवे सायडीक हरिनबाब आसात ते माध्यमां कडेन तांचो चड संबंद आसा. त्या बरोबर ते क्रिएटीव रायटिंगूय बी करतात. वामनबाब कोश, ग्लॉसरीज आनी ट्रान्सलेशन अशा मळाचेर चड तांचो वावर आसा, जाचो माधव बाबान उल्लेख आपल्या भाशणांतल्यान केल्लो. आनी पिंटो बाब हे माध्यमां कडेन जोडिल्ले आसात, परत प्रिंट मिडिया कडेन, राखणो आनी बाकीच्या सगळ्या गजाली कडेन. म्हणटकच वेगवेगळे लोक हांगा आसात आनी मानेस्तूय आसात सभाघरांत भितर जायत्या क्षेत्रांतले. जंय जंय कोंकणीची उदरगत आमकां करपाची आसा अशें दिसता अशें सगळे जाण तुमी मेळून हें सत्र आमी चलोवपाचो प्रयत्न करुया. एक सरबताचो रावंड जाला दिसता भायल्यान, म्हणटकच मातशी पोटान ताका येयल्या अशें धरुया. डिहायड्रेशन जावचें न्ही म्हणून इल्लें उदकूय पिवचें सगळ्यांनी मदीं. आनी परत एकदां नव्या नेटान म्हणटात तशें एका म्हत्वाच्या विशयाचेर ह्या आमी चर्चा करुया. सगळ्यान सुरवेक हो विशय सुरू करता आसतना अणकाराचेर आमी भर दितले निश्चितपणान, जाचो माधव बाबान जाणीवपूर्वक आपल्या भाशणांत ताजेर म्हाका दिसता 2-3 पानां तरी तांणी बरयल्यात.
अणकार अशा खातीर जाय आमकां की अणकाराक लागून कोंकणी भाशेची अस्मिताय जी आसा, आयडेंटिटी, ती आमकां देशांत आनी देशा भायर पावोवपाक मदत जाता. हांव साहित्य अकादमीचो कन्विनर आशिल्लो 5 वर्सां कोंकणीचो. तेन्ना कांय भाशांतले लेखक अशे म्हाका मेळ्ळे, खंय उलयतात रे बाबा तुजी भाशा, अशें ताणें म्हाका विचारलें. म्हाका अजाप दिसलें. म्हणजे तातल्या तातूंत कोंकणी ही लायमलायटान आयिल्ली भाशा आसा. 2 ज्ञानपीठ, 1 सरस्वती सन्मान, साहित्य अकादमीचे जायते पुरस्कार बी सगळे जोडून. तरी आसतना तो म्हाका विचारता की खंय उलयतात रे बाबा तुजी ही भाशा काय म्हणून. म्हणजे कितलें अज्ञान आसा पुराय भारतान आमच्या भाशे विशीं. गोवा सगळ्यांक खबर आसा, गोंयची मार्केटींग खूब जाल्या, पूण कोंकणीची मार्केटींग जी जावपाक जाय ती करपा खातीर अनुवाद हें म्हत्वाचें माध्यम. आनी आमी फोकस करपाक जाय कित्याचेर, भायल्यांतल्यान आमचे कडेन येतले, येवपाकूच जाय, ताज्या बद्दल कांय वाद ना, पूण चड आमचो भर आसपाक जाय तो आमचे भायर कशें वतलें, इंग्लिशीन कशें वतलें, हिंदीन कशें वतलें. अका पिळोळकरांनी एक पुस्तक बरयल्लें, हिंदुस्तानचे 2 दरवाजे म्हणून. तेन्ना तें बंदरांचेर आशिल्लें पुस्तक, पूण तोच कन्सेप्ट जर आमी भाशे खातीर वापरलो जाल्यार ह्या 2 भाशांनी, इंग्लीश आनी हिंदीन, जर आपले वावर हांगा जितले साहित्यीक बसल्यात तांकां सगळ्यांक हे लागू जाता. आनी हो मेसेज तुमी गांव गांवांत व्हरून पावयात की आपलें पुस्तक इंग्लिशीन आनी हिंदीन व्हरपाची गरज आयज सगळ्यांक आसा. एकदां त्या 2 जनेलांनी आमी आमचें पुस्तक व्हरून दवरलें की त्या जनेलाच्या माध्यमांतल्यान पुराय देशान आनी पुराय संवसारान तें पुस्तक मागीर आमचें पावतलें, कोंकणी पावतली, कोंकणीची अस्मिताय पावतली. म्हणून अनुवाद हो पयलो विशय आसा. दुसरो विशय, नवीन नवीन जी क्षेत्रां येतात तांची जाण आमच्या कोंकणीक आसची. आमच्या विद्यार्थ्यांनी, आमच्या भुरग्यांनी जे वाचपाक जाय, जे आयच्या जगा कडेन संबंदीत आसा, चेंजींग वर्ल्ड जाका आमी म्हणटात, बदलतें युग, ताजी जाणविकाय आमच्या विद्यार्थ्यांक आमच्या भाशेंतल्यान जावपाक जाय, इंग्लिशींतल्यान न्ही. आयज ती इंग्लिशींतल्यान जाता. क्लायमेट चेंज आमी इंग्लिशींतल्यान वाचतात, ग्लोबल वॉर्मिंग आमी इंग्लिशींतल्यान वाचतात, आमच्या भुरग्यांक दितना. हे सगळे विशय, AI आसत, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आसत, हे सगळे विशय हे आमच्या भाशेन येवपाक जाय. ही दुसरी गरज आसा. चेंजींग वर्ल्डा बरोबर आमी रावपाक जाय. हो दुसरो आयच्या चर्चेचो विशय आसतलो. तिसरें, जशें हांवें भाशेचें म्हळें तशें गोंयचीय बी आजून जितली वळख जावपाक जाय देशाक तितली जाल्ली ना. गोंयचें जीवन, थंयची जीण, थंयच्यो समस्या, थंयच्यान मायग्रेट जाल्ले लोक, तांच्या भागांतलें जीवन, केरळांतलें जीवन, कर्नाटकांतलें जीवन, हाच्या बद्दल आजून व्हडलीशी आमचे कडेन जाणविकाय जाल्ली ना. आनी म्हणून माधव बाबान आनी प्रभा वर्मा हांणी सुद्दां सांगलें की चरित्रात्मक लेखन म्हाका, हांव दिसप साहित्यान हें खूब गरजेचें आसा. त्या नदरेन हो तिसरोय बी विशय साहित्यान येवपाक जाय. हिस्टॉरिकल फिक्शन्स, की मायग्रेशनां केन्ना जालीं, कशी जालीं, ह्या सगळ्याची माहिती, जाण ही साहित्यांतल्यान येवपाक जाय. हालीं तेंपार तुमी पळयलां की उदय बाबाचें व्हडलें घर धरून आमचो डॉक्टर कस्तुरीमा हाचें पुस्तक आयलां. ही अशा पुस्तकांची, हिस्टॉरिकल फिक्शन्स जी आसात तांची गरज खूब आसा. तशें 3-4 मुद्द्यांचेर आमी प्रमुखपणान चर्चा करतले. दरेकल्याक 7 मिनटांचो वेळ दिल्लो आसा. हांव पयलीं श्री वामन बाब नायक हांचे कडेन मागतां की तांणी 7 मिनटां भितर आपले विचार मांडचे. सगळ्या पेपर वाचप्या लागीं हांव मागतां की ताणें आपलो जो कितें पेपर तयार केला तो भांगरभुंये खातीर किंवा अशा तरेची जी आमची मासिकां आसात, जाग आसात, कुळागर आसा, हांच्या खातीर तो दिवचो, जाका लागून ताका व्यापक प्रसिद्धी मेळटली. वामन बाब. डॉक्टर भूषण भावे आनी इश्टानो, म्हाका 40-45 वर्सां जालीं हांव कॉलेजान शिकयता. आनी खूब जाणांनी म्हाका विचारलें, तुका कॉलेजीन शिकून कितें अनुभव तुजो, कितें आवडलें तुका? आज हे भुरगे पळयतकच, यूथ, म्हाका खरो आनंद जाता, मन भरून येता. एकदां रवी पंडितान म्हजें मॅगझीन रिलीज केल्लें आनी तें TB कुंजा हॉलान आशिल्लें. तेन्ना ताणें सांगिल्लें, तेन्ना अरे हे भुरगे ऑर्केस्ट्राक आयल्या तशें आयल्या मरे. अशें जर भुरगे कोंकणी प्रोग्रामांक येत, कोंकणीक भंय ना. म्हाकाय आज अशेंच दिसता की इतले तरणाटे पळोवन म्हजें मन भरून येता.
हीज आपले पब्लीक इव्हेंट. आतां तुमकां एक प्रायवेट सांगता. कितें आसता न्ही, जर खंयचोय मनीस भुरग्यां कडेन मिसळत रावत तोय भुरग्यां भशेन जाता. टिचर भुरग्यां कडेन मिसळत रावत, ही इज ऑलवेज युथफूल. भुरग्यांचे बरेचशे गूण तो आपणायता. आयचो विशय म्हाका 15 मिनटां दिल्ली, हांव 7 मिनटांनी उलयतलो. मेनली फाटीं परिस्थिती कशी आशिल्ली, मान्यताय मेळटकच परिस्थिती कशी आसा. आय वील टॉक टू वन आस्पेक्ट ओनली, एंड दॅट इज हाऊ टू ब्रिंग अबाउट प्रोफेशनलिझम इन कोंकणी. वेवसायिकता कोंकणीन येवंक जाय, कित्याक ज्यो भासो वयर सरल्यात तांणी आपल्या कामाचो स्कोप वाडयला आनी नवे नवे सब्जेक्ट, नवे नवे जाणकार त्या विशयान घेतला. तुमकां खबर आसा, जेन्ना पुर्तुगेज येवचे पयलीं कोंकणीक मान आशिल्लो आमची भाशा म्हणून. पुर्तुगेज आयलो 1955-56 आनी तांणी कोंकणीची वाट लावन उडयली. कोंकणीक हर तरेन दडपशाय करून त्रास दिलो. कित्याक तांचो समज जालो की आमी कोंकणींत बरोवन आयडल वर्शीप करतात, म्हणून ताणें सांगलें आमकां हें मान्य ना. म्हणून ताणें कोंकणीचीं पुस्तकां नाफास करून उडयली, तांची डिस्ट्रॉय केली आनी पुर्तुगेज भाशेक प्रतिश्ठेचो मान दिलो. कोंकणीक म्हणटाले लिंग्वा द क्रियादोस, म्हणजे ही किर्यादाची भाशा. त्या उपरांत आमचे कडेन एशियांतलो सगळ्यान पयलो प्रेस आशिल्लो. भाशेची उदरगत जावंक जाय आशिल्ली, पूण प्रेस आसून पासून तें करप आमकां जमलें ना. लोकांच्या तळमळीक लागून जालें कितें, लोकांनी थ्रू ओरल मिन्स तोंडी परंपरेंतल्यान भास फुडें व्हेली. लोकगीत, मांडो, फुगडी, लोककाणयो, म्हणी, तियात्र अशें फुडें गेली. त्या उपरांत शणै गोंयबाब हाणें 29 बुक्स कोंकणीन बरयलीं. विचारीक साहित्य निर्माण केलें. त्या उपरांत कोंकणी प्रजेचो आवाज आनी हेरांनी परिश्रम करून कांय लोक आपले जीव पासून दिले. कोंकणी भास जाली. मागीर ती 8वे वळेरेंत आयली. कांय तेंपान ज्ञानपीठ एवॉर्ड मेळ्ळें रवीन बाबाक, आनी त्या उपरांत भाई मावज्याक. लोकां मदीं प्रस्न निर्माण जालो, अरे कोंकणी आमी थंय बोली म्हणटाले, ताका ज्ञानपीठ पुरस्कार कसो मेळ्ळो. गरज आशिल्ली दाखोवपाची की आमचें साहित्य दुसरे भाशेन वचपाचें. म्हणून आमचे देशी भाशेन वचूंक लागलें. भाई मावज्याचे एक कादंबरी इंटरनॅशनल सायमन, सुनामी सायमन ही कादंबरी ओंग कॉनर ह्या पुरस्कारा खातीर नामांकीत जाली. म्हणून अणकार करपाची गरज आशिल्ली. अशा वेळार कलकत्ताचे विद्या पै हांणी म्हत्वाचें काम केलां. आज माधवबाबान सांगलां, अणकार म्हणजे शब्दाचे शब्द ट्रान्सलेट करप न्ही. अणकार म्हणजे हें एक सांस्कृतीक माध्यम. तें प्रादेशीक बारकावे तातूंत येवंक जाय, तातूंत इतिहासीक संदर्भ येवंक जाय. तांणी आमच्या बऱ्याच प्रस्थापीत लेखकांची बरींच पुस्तकां इंग्लीश भाशेंत ट्रान्सलेट केलीं, हेरांत गेलीं. आमचो हालींच नवे प्राध्यापक प्रकाश पर्येकार हांची पासून कादंबरी ताणें इंग्लीश ट्रान्सलेट केली. अशे तरेन हें काम चालू जालें. मुकेश बाबान ताका हात लायलो. हालीं मिलिंद मामल हांची हाणें जें ट्रान्सलेशन केलां तें एकदम बरें आसा. त्या उपरांत बायलांचें साहित्य वाडत गेलें. पयलीं फक्त हेमाबाई आशिल्लें, आतां कितलींश्योच बायलां आयल्या. तांचें नांवां घेना कित्याक 7 मिनटान म्हाका दिल्या. तांणी नवे नवे विशय घेतले आपले कादंबरीन. सॅक्शुअल हॅरासमेंट, डॉमेस्टीक वायलन्स, भुरग्यां खातीर साहित्य वाडत गेलें आनी नवे नवे प्रयोग जायत गेले. नयना आडारकर आनी हर्षा शेट्टी हांणी वावर केलो. आमचे राजहंस वितरणान
म्हत्वाचें काम केल्लें आसा तें म्हणल्यार रिकॉर्ड नंबर ऑफ बुक्स तांणी कोंकणीन हाडलेले आसा. त्या भायर कोंकणीन आमी पळयतात कवितेच्या मळार बरेंच काम जाल्लें आसा. एम.एल. सरदेसाय, रवी पंडीत, चाफ्रा डिकॉस्टा, रमेश वेळुस्कार हांच्या पावलार पावल दवरून परेश कामत आनी जायते जाणांनी, प्रकाश नायक, उदय मामरो आनी म्हज्या गांवचो रमेश गाडी हो फक्त कविताच करिना, प्रत्येक तरेची चळवळ कोंकणींतली तो करता. आनी त्या भायर बरेच नवे प्रयोग कोंकणीन जाल्ले आसा. ग्राफीक नॉवल्स आनी डिजिटल साहित्य कोंकणीन येत आसा. आतां वेवसायीक प्रोफेशनलिजम कोंकणीन येवंक जाय. बाकीच्या भाशेचो पळयला आमी कितें दिसून येता, इवन मराठी भाशा वयर सरली इज बिकॉज ऑफ प्रोफेशनलिजम. कोंकणीन तें जाय जालें आनी कितपत जालें हाका सोंपो हें म्हाजें उलोवप सोंपो म्हणसर आमी थारावचें पडटलें. कोंकणीन कितें जाता वेरी ब्रिफली, एक दोतोरान प्रोफेशनल म्हणजे कोण, इंजिनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड एकावंटंट, इकनॉमिस्ट, बिजनस मॅनेजर अशें. आनी सद्या आर्टिफिशियल इंटेलिजंट, डेटा एनालिस्ट हे सगळ्या लोकांनी कोंकणीन येवपाची गरज आसा. म्हाका याद आसा आमचे एज्युकेशन सेक्रेटरी जे हांगा आसात बाब प्रसाद लोलयेकर हांणी एका पुस्तकाक प्रस्तावना बरयतना म्हणलें आतां कोंकणीन वेगवेगळे तरेचें साहित्य येवंक जाय आनी नवे नवे जाणकार कोंकणीन येवंक जाय. हाका हांव पुरायेन सहमत आसा. म्हणून आयचें हें मेनली उलोवप म्हणजे हाव टू ब्रिंग प्रोफेशनलिजम कशें हाडप हाजेर आसतलें. तर कोंकणीन जालां कितें, एक पुस्तक बरयलें हांव चड फास्ट बाब वेळ सोंपला, 7 मिनटां सोंपल्यात. एक मिनिट तर आनी 1 मिनिटा भितर एक फक्त मराठीन गंगाधर गाडगीळ, जयंत नारळीकर, अनिल अवचट, अच्युत गोडबोले हाणें तर मिरेकल केलो. कोंकणीनूय बँकर आशिल्ले, RBIचे गव्हर्नर आशिल्ले, अशे वेगवेगळे जाणकार आशिल्ले जांणी संस्था स्थापन केल्यो ते आशिल्ले. कस्तुरी मोहन हांणी काम केलें, म्हत्वाचें काम केलें. A.V. बळिगा हांणी एक सर्जन तरी हांणी कोंकणीन पुस्तकां बरयलें. पूण हें आतां म्हाका समाधान जाता. डॉक्टर राताबोली, भिकाजी गाणेकार, रिला लवंदे, चंद्रलेखा नायक अशी खुबशे लेखक आसात जे बरयतात, जे आर प्रोफेशनल्स. आनी एक सांगचें, रघुनाथ दुमेन हाणेचें पुस्तक सुपर आसा पूण जाय तशी ताजी नोंद जाल्ली दिसना. तर आमचें जाता कितें, एक शेजारी आपल्या शेजाऱ्या कडेन गेलो, हें तुवें काणी आयकला जातली. ताणें भुरग्याक विचारलें पांय खंय, ताणें काडलो आनी आपलो पांय दाखयलो. म्हणजे भुरगे इंग्लीश शिकता, घरांनी इंग्लीश उलयता. बापूय खंय काण विचारलेलो, ताणें आपलो पांय, ताका पांय आनी पांय हें कळ्ळें ना. अशी परिस्थिती आसा. इंग्लीशचो प्रॉब्लम गोंय भाई मावज्यान एके मुलाखतीन सांगलां गोंयची जाय तशी फॅसिलिटी गोंयांत ना. भाशीक आपल्या हाजे लिपीचे वाद गोंयांत आसा देखून. पूण एक एवरी सिल्वर लायनींग, एवरी डार्क क्लाउड देर इज अ सिल्वर लायनींग. तशेंच आमचे तरणाटे आसा न्ही, ते बरे बरे प्रयोग करतात. देखीक शणै बाबा कथामाळ थंय आमकां कोंकणीन दिसून दिता. आमचे तरणाटे गांवां गांवांनी बरीं बरीं नाटकां करतात. फिल्मान ते वयर सरतात. डिजिटल मोडार ते फुडें आसात. हालींच इंटरनॅशनल लेवलार बाय प्रोफेसर प्रशांतीन नामना जोडली, आमकां अभिमान जालो. आतां निमणें न्यू एज्युकेशन पॉलिसीन खूब स्कोप आसा. सगळी विशय भाशेन येवंक जाय. ते न्यू एज्युकेशन पॉलिसीन एक आसा तें म्हणल्यार इंडियन नॉलेज सिस्टम. आयुर्वेदा हें नाट्यशास्त्र हें सगळें कोंकणीन येवंक जाय. कोंकणी एक डॉक्टर गुजर म्हणून आसा, समिरा गुजर हांणी PhD केला नाट्यशास्त्रांत. तर नाट्यशास्त्र, नृत्यशास्त्र, आयुर्वेदा हें सगळें उचेर पडटलें आनी त्या खातीर आमी वावर करचो पडटलो. आमचे कोंकणी समर्थ आसात. शणै बाबा कथा माळी भाशेन
ताणें जर सांगलें आमी कोंकणी शिकुया, आमी कोंकणी उलोवया, जालें जाल्यार कोंकणीक ब्रायट फ्युचर आसा. जय कोंकणी, जय गोवा. आनी तुमी शांत चित्तान आकयल्ले म्हूण तुमकां सगळ्यांक देव बरें, तुमचे सगळ्यांचें देव बरें करूं. तुमचें देव बरें करूं वामन बाब. एखाद्या वक्त्याक बरो असो फोर्सार आयिल्लो आसतना, नेटार आयिल्लो आसतना आडोवप म्हाकाय बी वायट दिसता, कारण म्हाकाय बी कोणी असो आडयल्यार जाल्यार दुखता मनाक. पूण उपाय ना, आमकां आनी 2-3 पेपर्स हांगा सादर जावपाचे आसात. ताणें एक बरो मुद्दो मांडलो की आमकां 2 आघाडीचेर काम करचें पडटलें. खंयच्यो 2 आघाड्यो? ताणें IKSाचो उल्लेख केलो, इंडियन नॉलेज सिस्टमाचो, की इतलें गिन्यान जें आमच्या पुर्वजांनी, आमच्या जाणटेल्यांनी दवरिल्लें आसा तयार करून, ज्या गिन्याना भितर घडये आयच्या काळांतले प्रदुशणा सारखे, सॅनिटेशनाचे, भलायकेचे अशे जायते प्रश्न सोडोवपाची तांक आसा. निश्चित जग रावता ताच्या खातीर की अशे तरेचें ज्ञान घडये आनी खंयच्या संवसारांत खंयच्या देशा कडेन ना. अशें गिन्यान जें आमच्या जाणटेल्यांचें आसा तें आमकां डॉक्युमेंट करून दवरपाचें आसा. हें एक काम. आनी दुसरें वदो जो मुद्दो हांवें म्हणलो की एके वटेन हें पारंपारीक ज्ञान, जाका ट्रेडिशनल नॉलेज म्हणटात, टिके, तें दवरता आसतना जातूंतल्यान आमी सस्टेनेबल लायफ नांवाची जी कल्पना आयज सगळे कडेन दिश्टी पडटा, सगळ्या साहित्यांतल्यान सुद्दां ही दिसपाक जाय न्ही, की सस्टेनेबल वेज ऑफ लिवींग कितें आसात हे साहित्यान मांडपाक जाय. साहित्य कितें फक्त मन रिजवणे खातीर आसना. मन रिजवणे वांगडाच मनशाचो बौद्धीक स्तर वाडोवप हो साहित्याचो एक मुखेल हेतू आसता, ज्याचेर वामन बाबान भर दिल्लो आसा. तांणी कितें कितें आसा तें खूब सांगलां आमकां. म्हणून हांव उरिल्ल्या 2 वक्त्यां कडेन मागता की आतां कितें आसा ताच्या परस कितें जाय आमकां हाजेर तांणी चड भर दिवचो. दुसरो जो स्तर ताचेर हांवें म्हणलें की वदो जो मांडिल्लो की एके वटेन पारंपारीक गिन्यान आमचें राखून दवरता आसतनाच दुसरे वटेन आधुनीक गिन्यान जें येता संवसारांतल्यान, नॅनो टॅक्नोलॉजी आसत, AI आसत, हें गिन्यान आमचे भाशेन कशें निर्माण जातलें हाज्या खातीरूय आमकां यत्न करपाचे आसात. दुसरे सुवातेर हांव डॉक्टर हरिंद्र शर्मा हांचे लागीं मागता की ताणें आपलें उलोवप करचें. आयचो परिसंवादाचो विशय अत्यंत विपूल आसा, पूण म्हाका दिल्लो समय 15 मिनटांचो आशिल्लो. आतां तो मागीर उण जावन 7 मिनटां जाला. हांव एक्झॅक्टली 15 मिनटां आशिल्लें एक शोधपत्र तयार करून येयलो, जाल्यार आतां तें वेना 7 मिनटां. असो म्हळ्यार संक्षेप विस्ताराभ्याम प्रवदंती मनीषिणः म्हणून ते प्रमाण मनांत दवरणो आनी तशेंच वेळ मर्याद मनांत दवरणो अत्यंत संक्षिप्त रुपार, समग्र न्हय संक्षिप्त रुपार मिगेल विचार तुमच्या मुखार हांव सादर करतां. 21व्या शेंकड्यांतल्या केरळांतले कोंकणी साहित्याचे नवे प्रवाह आनी प्रयोग कवितेचे खाशेले संदर्भांत. तें कारण कितें म्हळ्यार केरळांतू कोंकणी साहित्याचे वेगवेगळे प्रकार मेळटात, पूण पद्य साहित्या लागीं तुळा करतना गद्य साहित्याच्या उणाय. 21व्या शेंकड्यांतले केरळांतले कोंकणी कवितेंतले नवे प्रवाह आनी प्रयोग हो विशय घेवन सोदितना केरळांतले कोंकणी कविले रचनेंतू आशय आनी कळेवराचे नदरेन विविधताय मेळटात. केरळांतली आयची कोंकणी कविता मन फुलोवपी आनी उजवाड दाखोवपी. सर्वय कविले रचने विशीं समिक्षा करप न्हय, केरळांतले कोंकणी कवितेंतले आधुनीक प्रवाहांची आनी प्रयोगांची एक वळख दिवचें मात्र हे ल्हानशे शोध प्रबंधाचें लक्ष्य. व्यक्तीचें आनी समाजाचें यथार्थ चित्रण आयचे कोंकणी कवितेचे मुख्य प्रवृत्ती. हे चित्रणांतू अनुभुतीची तीव्रता आनी अभिव्यक्तीची मार्मिकता उरता. 10-15 पन्नांचेर बरोवची उत्कृश्ट गद्य रचना कितली प्रभावशाली उरता, तितलीच प्रभावशाली उरता एक पन्नाचेर बरोवची एक बरी कविता. केरळांतले मालगडे कोंकणी कवी शरदचंद्र शेणाय हांणी कविता जन्मताच कविले अनुभुतीन सकून आनी ती जन्मता कशी हो विशय कवितेचे रुपान अशी छंद जावन सांगला. 100 उतरांतल्यान एक उतर जेन्ना मस्तिष्कांत इंगळो कशी पेटता, 100 उतरांतल्यान एक चित्र जेन्ना दोळ्यांचे स्फटीक चिरून काळजाचे वांटेर नीट थापता, 100 चिंतांतल्यान एक विचार जेन्ना फाट कशी सोडिना, 100 अणभवांतल्यान एक अनुभूती जेन्ना विसरू कशी जायना, कविता जन्मता तेन्ना. कालप्रवाहाक अनुकूल जावन
कवितेंतूय नवे नवे प्रवाह आणि प्रयोग इमचे स्वाभाविक 21वे शेंकड्यांतुले केरळांतुले कोंकणी कविता पळयल्यार हे बदलावाचे वारें स्पश्ट प्रकट जाता. कविता संबंधी परंपरागत संकल्पनेचे छंद प्रास अलंकार आदी बंधनांत सुकून मुक्त जाल्ले आयचे कोंकणी कवितेचे कळेवरांतूय आशयांतूय आधुनिकता स्पश्ट मेळटा. प्रयोगाचे नदरेन पळयल्यार केरळांतले आयचे कोंकणी कवी आपणाली संवेदना आनी अनुभूती सरळ उतरांनी समज सांगचें पसंत करतात. ती समकालीन विशयांक कवितेचो आशय करतात. आधुनिकतेचे हे प्रवाहांतूय विविधताय आसात जाल्यार व्यक्तीचे आनी समाजाचे उत्कर्शाची अथवा हिताची भावना हे विविधतेंतुली एकता जावन राबल्या. केरळांतुले कोंकणी कवितेंतुले नवे प्रवाहांचो प्राण म्हळ्यार सरळ आनी स्पश्ट उतरांनी प्रकट करची ही हिताची भावनाच. समाजांतुले आनी संवसारांतुले समस्यांचे समाधान करप न्हय, ते समस्यांचे मार्मीक चित्र प्रभावशाली रुपान सुधी वाचप्यां मुखार दवरचें हें आपणाल कर्तव्य म्हणून आयचे केरळांतुले कोंकणी कवीन समजिल्लें अशें दिसता. त्या खातीर ते समज आपणाले संवेदनेक आनी अनुभुतीक सरळ उतरांनी कवितेचें रूप दितात. एक दृश्टांत दिता. काश्मिरांतुल्या म्हज्या भावा म्हळ्यार ते कवितेंतूं R.S. भास्कर अशें म्हणटात. काश्मिरांतुले म्हज्या भावा तूं बरो मरे? हाय बरो देवाच्या कृपेन. उपचाराची उतरां तुजीं निराधारी आनी समजूतपणी. कोण आसा नकळो तूं अस्वस्थ म्हणून. आज तुका भयण ना आवय ना सपन ना. तुजो जाला रक्ताचो सूर्य तुजें जाला रक्ताचें चान्नें. रक्ताचें फूल रक्ताचें फळ देवतार तुका रक्ताचो रूख. डाळ तुका रुक्ताचें तळें. शिवाळीक तुका रक्ताचो दोंगुल्लो. पुराय काश्मीर तुका रक्ताचें धळ. हांव मरे भाव तुजो राखणेक तुका पावूंक नाशिलो. हे कवितेंतुल्यान प्रकट जावचें रक्तदान शिंपडिल्लें सैमाची आनी मनशाची मार्मीक चित्रां सहृदयांच्या मनांत अंकीत जातात. हेच कारणान वाचप्यांक ही कविता भोव आवडटा. पुराणांतलें भारत आनीक आयचें भारत हे कवितेंतूं P.N. शिवानंद शेणै म्हणटा भारत मिगेल आवस. पुराणांत चरित्रांत ऐतिह्यांत भारताक एकच रूप. आतां मिगेल मनांत भारताक अनेक रूप. भारताचे वर्तमान अवस्थे पासून कवीन कितलें सरळ जावन सांगिल्लें पळय. कविली अनुभूती तीव्र जाल्यार मात्र बरी कविता जन्मता हें सत्य सूर्या अशोक हांणी साद्या सोंप्या भाशेन पूर्ण कवितेन सांगिल्लें पळय. लिखणी आसा हातांत मुखार आसा कागद उतरां आसय काळजांत पूण कविता मात्र फुल्ले ना. पोरणी मूल्यां मुखार हाडचे खातीर आशिल्ली सुचोवणी आयचे कोंकणी कवितेंत मेळटा. दृश्टांत देख म्हूण दिव्या डॉक्टर सुनीता बाय हांगेली बायल कलियुगाची कविता. सांगता आमची परंपरा पोरणी पतिर्ही देवो नारीणाम. कलियुगांत उपराट जाल्लें पत्नीर्ही देवी पुरुषाणाम. पतिव्रता बायल घरा दिवो म्हणटा आमचे पुर्विल्ले. आज पातिव्रत्य खंय गेलें मॉडलिंग आनी एक्टींग जालें. आशाचे नदरेन पळयल्यार हातूंत नवे आनी पोरणे चाल चलणुकेची तुळा करून पोरणे परंपरेचें म्हत्व दाखोवपाचो प्रयत्न मेळटा. संस्कृतांतुली कोंकणींतुली म्हणण्यो हे कवितेचे कळेवराचें खाशेलपण जावन आसा. आज मानवतेचेर दानवतेचो अधिकार जाला. बुद्धिवादाक लागून संवेदना नश्ट जावन आसा. संवसारांत भरला काळोख हे कवितेंतूं डॉक्टर सुनीताबाई अशी म्हणटा. संवसारांत आज कितलो रे काळोख जाला. जिवाक जिवाचें भंय आयलां. जनांक जनाचो त्रास आयला. मनशाचें आवास असुरांची सुवात मनीस जाता पापकर्माचो इश्ट. अशी एक तर्फेन मनशाक भिता जाल्यार आनी एक तर्फेन तो ताकाच भिता. आधुनीक जिणेचें हें यथार्थ कवी बालकृष्ण मल्ल्या हांणी तांगेले आयचो मनीस कवितेंत अशी चित्रायल्या. कळटा करून नज जालेलें करूंक नज म्हणून सांगता. करता करून निषिद्ध म्हणचें करून निश्कृश्ट तेवय करता. लज्जयता हांव डॉक्टर हरिबाब करचें एक शाणपणाय. दोन तीन मिनटां.
चांगपणाय म्हाका कुसडें लागता हासता म्हजें मनीस गुण म्हाका चोवन पेटतडी निपता. आज आमगेले देशांतू विज्ञान आनी प्रौद्योगिकी म्हळ्यार सायन्स आनी टॅक्नॉलॉजी ताची प्रगती खूब जाल्या. हो बरो विशय जाल्यार ते प्रगतीचे सदुपयोग बराबर दुरुपयोगूय चलता म्हणलें एक वास्तव. हाच्या कारणान आमगेल्या संस्कृतींत आयिल्लें बदलावण आमचे प्रगतीचें प्रतीक जावन मनशा मदेंचे संबंदूय डिस्पोजेबल जाला. म्हळ्यार यूज आनी थ्रो. आमगेल्या संस्कृतींत आयिल्ले हे बदलावा पासून शरदचंद्र शेणै तांगेले नवी खबर हे कवितेंत अशी म्हणटा, येता रे येता प्लास्टिकाच्यो देव येता, आमचे प्रगतीचें प्रतीक जावन इंटरएक्टीव देव येता. डिस्पोजेबल आर्त येता, डिस्पोजेबल घांट येता, गोमटे आनी ल्हान हलकें डिस्पो गर्भकूट येता. येता रे येता फायबराचें बळ घेवन, सिल्कनाचें हर्दें घेवन हांसून आशिर्वाद दिवपी इंटरएक्टीव देव येता. ताणे 21व्या शेंकड्यांतली कोंकणी कविता आत्म्याचें सत्य सांगपी हे विशयांत कशी सांगल्या म्हूण पळोवया. ती कविता कशी आसता. कवी शरदचंद्र शेणैले आत्मा हे कवितेंतू हे प्रस्नाक स्पश्ट जाप मेळटा. काव्य न्हय, कविता न्हय, जिविता सार हें फुडक्या उतरांनी रचिल्लें आत्म्याचें सत्य हें आत्मसंकोचान पुरतें ना पुरतें सांगिल्लें. हे ल्हानशे प्रबंधांतल्यान सादर करचे समस्त विशयांचे संग्रह आत्मा हे कवितेंत कितलें चंद आनी संक्षिप्त जावन सांगिल्ल्या आमकां दिकूं येता. हेंच केरळांतले कोंकणी कवितेंतले नवे प्रवाहांची एक वळख. समग्र रुपान सांगूं ही वेळ ना, ताची एक वळख मात्र दिवचे हांव प्रयत्न केला. हीच 21व्या शेंकड्यांतल्या केरळांतल्या कोंकणी कवितेंतले नवे प्रवाहांची आनी प्रयोगांची वळख ती आमकां जागयता आनी मनीसपणाचो संदेश दिता. मनीसपणाचेर आक्रमण करचें, आसुर भावांचेर विजय प्राप्त करूंक मनशाक प्रेरणा दिवचें मुख्य लक्ष्यान आयचे कवी आपणाली संवेदना आनी अनुभुती समाजाचे मनोरंगाक अनुरूप जावन सांगतात. मनीसपणाक येवकार करचे हे भावनेचें दृश्टांत देख म्हणून केरळांतले मलगड कोंकणी कवी के अनंत भट हांगेलीं उतरां उशीण घेवन आमकां म्हणया. सट्टांक बरें जावो आमगेली अभिलाशा, आवसू आनी जन्मभूमी स्वर्गापशी होडी, मोग आनी आनंदाची प्रीती तांची गोडी. देव बरें करूं. नमस्कार. हॅलो. एक सुंदर नियाळ ताणी केरळातल्या सगळ्या साहित्याचो घेतला आपल्या सादरीकरणांतल्यान आनी ताणी तांचे जे विधान ते खूब म्हत्वाचे. आमी फक्त केरळाच्याच संदर्भात ते पळोवपाक जाय अशें ना, पुराय आमच्या कोंकणी समाजाच्या आनी साहित्याच्या बाबतींत आमी तपासून पळयता की आमच्या कडेन गद्य कितलें निर्माण जाता आनी पद्य कितलें निर्माण जाता. प्रपोर्शनेटली तें कितलें जावपाक जाय आनी सद्या कितें स्थिती आसा हाजो विचार आमी सगळ्यांनीच आपापल्या जाग्यार, आपापल्या वाठारांत आनी आपापल्या बोलयेंत आमी करपाची गरज आसा. आयज संवसाराक सगळ्या लोकांक वाचप्यांक खंयचे तरेचें साहित्य वाचपाक आवडटा हाजो जर एक नियाळ आमी घेतलो जाल्यार लक्षांत येता रिजनल साहित्याक खूब डिमांड आयला, प्रचंड डिमांड आयला. प्रादेशीक साहित्याक, प्रादेशीक जीवन, थंयच्यो सगळ्यो समस्या, वंचीत बायलां, अस्तुऱ्यो, वंचीत समाज, दलीत समाज, ट्रायबल्स, ह्या सगळ्या विशयाचेर इतलो मोठो एक उलाढाल चल्ल्या ह्या सगळ्या विशयाची की तांचें जीवन जें आतां मेरेन केन्नाच साहित्यांतल्यान येवं नाशिल्लें, आयज समाज अशा तरेच्या साहित्याची वाट पळयता आनी खूब छापताय बी. तुमी आतांच्या हाल्ली तेंपार आयिल्ली इंग्लिशींतली सगळीं जर ट्रान्सलेशन्स पळयलीं, इंडियन ट्रान्सलेशन्स इन इंग्लीश पळयलीं जाल्यार लक्षांत येतलें तुमच्या की सगळीं ट्रान्सलेशनां, सगळे अणकार हे प्रादेशीक साहित्याचे आसात. आनी म्हणून ग्रामीण, प्रादेशीक, ट्रायबल जांचे कडेन म्हणजे लोकवेदाक जाचो माधव बाबांनी उल्लेख केलो की हो लोकवेद कित्याक करपाक जाय की ते लोकवेदान आमची मुल्यां आसात, आमची मुळां आसात आनी त्या मुळांचो सोद घेवप हें मनीस जातीचें सगळ्यान मोठें कर्तव्य. तो घेतल्या उपरांतूच आमची पावलां जमनीर थीर उरतलीं.
आनी आमी फुडें वचपाक शकतले. हरिन बाबान एक सुंदर नियाळ केरळांतल्या साहित्याचो घेतला, तातूंतल्यान हे मुद्दे वयर येवचे आनी ताजेर विचार आमी आपापल्या बोलयेन करचो अशें हांव मागतां. निमाणे पावण्यार आमचे पिंटू बाबा कडेन हांव मागतां की ताणें आपलें सादरीकरण करचें. म्हाका दिल्लो विशय आसा 21व्या शेंकड्यांतल्या कोंकणी साहित्याची नवी वाडावळ आनी नवे प्रयोग म्हणून. साहित्य म्हणटाना तातूंत हर एक हे आयलें, कविता आयली, नाटक आयलें, कादंबरी आयलें, तें सर्व आशिल्लें. पूण तितलें काणयो नातलें. आमी काण घेतानाच 15 मिनटां खातीर कविता, मोटव्यो काणी आनी कादंबरी काण गेल्यो. पूण तातूंत आतां कातरून जाता तितलें उणें करून जाता तितल्या म्हळ्यार म्हाका दिल्ल्या टायमा भितर वेळा भितर मुग्दूंक प्रयत्न करता. 1912 इसवेंत कोंकणींतलें पयलें पत्र, कोंकणींतलें म्हळ्यार कन्नडा लिपींतलें कोंकणींतलें पयलें पत्र कोंकणी दिरवें सुरवातल्या उपरांत आमच्या मंगळुरी कोंकणी उलयतल्या लोकां मदें साहित्याची व्हड सड जाली आनी बरोवप साहित्य रचूंक सुरवातलें. आनी अशें रचिल्लें साहित्य चडशें साद्या लोकांक रचिल्लें जावन आसा. हाका लागून त्या काळार पेद्रो जुआंव तसल्या सुरविल्ल्या साहित्यानी इंग्लीश भाशेंतल्या तवळच्या काळाक सहज जाल्लें तसलें साहित्य कोंकणीक तर्जन करचे मारिफात तवळ पर्यंत फकत धार्मीक साहित्य मात्र वाचून अनुभव आसलेल्या मंगळुरी कोंकणी लोकांक लौकीक साहित्याची वळख करून दिली. तर्जन जाल्ल्या विदेशी साहित्याची रूच साकल्ल्या आमच्या पुर्वजांनी क्रमेन स्थळीय मातयेची मूर आसचें साहित्य रचूंक धरलें. लगभग 1000 वर्सांचो बरपा इतिहास आसच्या कोंकणींत येदोळ हजारांनी पुस्तकां छापून आयल्यान. हांतलो मुखेल वांटो कान्नडी लिपींत बरोवच्या मंगळुरी कोंकणीचो म्हूण सांगूंक म्हाका व्हरतो अभिमान भोगता. आतां कान्नडी लिपींतल्या कोंकणींतल्यो मोटव्यो काणयो, ताची वाडावळ आनी प्रयोग. कान्नडी लिपींतल्या कोंकणींत मोटव्या काणयांचो प्रकार फायस करूंक सुरवातलो कोंकणी दिरव्या पत्रांनीच. खबरे सोवे वाचप्यांक हेर प्रकारचे साहित्य दिवचे उद्देशी ह्या पत्रान काणी वा कथा म्हणलें एक अंकान सुरवातलें. हातूंत सरताव तर्जन जाल्ल्यो काणयो फायस जाताल्यो. पत्र आनी मोटव्यो काणयो फायस जावचे संगी तर्जन केल्ल्यो काणयोय बुकारुपी परगटची दस्तुरी कोंकणी दिरव्या पत्रांनी सुरू केली. कान्नडी लिपींतल्या मोटव्या काणयांचो पितामहा म्हूण लेखच्या पेद्रो जुआंव सोजान सुरवेर कॅनन स्मिथाचे बूक तर्जुमो केले. उपरांत स्वताचे मोटव्या काणयेचे बूकय ताणें बरयले. 1915 वर्सा कान्नडी लिपींतल्या कोंकणींतलो पयलो कथा पेळो कोंकणी कथा भाग पयलो फायस जाल्या उपरांत आज वरेक 110 वर्सांनी 367 मोटव्या काणयांचे संग्रह फायस जाल्यात. हाचे बराबर विविध नेमाळ्यांनी कांय थोडे हजार मोटव्यो काणयोय फायस जाल्यात. कान्नडी लिपींतल्या कोंकणी साहित्याचो एक प्रकार जावन आसच्या मोटव्या काणयांचेर सुरवेर तर्जन केल्ल्या इंग्लीश काणयांचो प्रभाव पडलो तरी उपरांत आनी आतां चडसो प्रभाव पडचो कर्नाटकाची राज्यभास जावन आसच्या कान्नडींतल्या साहित्याचो. कन्नडांत ती 1950 पर्यंत सांप्रदायीक आनी शैलीस वाडोवन आशिल्ली. भारतांत मनशाच्या भोगणा विशीं नवे चिंताप दिवचे नव्वे साहित्य प्रकार उदेवन आयिल्लेंच आमच्या देशाक सुडका मेळिल्ल्या उपरांत. तरी समाजेंत घडच्या हर घडयांची बदलावन सांगाता घालून वाचप्याक विमर्शात्मक चिंतपा कुशीन ताणून व्हरचें नव्वे साहित्य कान्नडी लिपींतल्या कोंकणी काणयांनी उदेवन येवंक मागीरय थोडो तेंप लागलो. सुरविल्ल्या लेखकांच्यो काणयो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट वा पुर्विल्ल्या चिंतपाक्रमाच्यो जावन आसात. ह्या काणयांचेर धार्मीक साहित्याचो, शिकवणेचो, शर्मावाचो प्रभाव खुबसो आसा तें वाचतना वाचप्याक गमता. हर काणयांनी लिसांव लिपोवन आसता वा जिने लिसांव म्हूण मांडून घेतिल्लीं सतां तांतूं उठोवन दिसतात. हाका लागून हें साहित्य वा ह्यो मोटव्यो काणयो नितळ म्हणल्या विशेशणा सवें उल्लेखीत जातात. ह्या काणयांचे लेखक कोंकणी साहित्याच्या सुरविल्ल्या वाडावळीक मुळावे खांबे जावन आसले तरी आतां तांच्यो काणयो वाचतना तें उतळ म्हणलें बघप आमकां उदेल्यार तातूंत कांय विशेश ना. 1970व्या व 80व्या दशका उपरांत भोवशा नवे साहित्य प्रकार मंगळुरी कान्नडी लिपी कोंकणींत उदेलो. कन्नड भाशेन तवळस कुवेंपू, यु आर अनंतमुर्ती, पी लंकेश अशे मस्त आसात. राजकीय सवालां मनशा मनांतलीं गूढ संघर्शणाची चित्रण दिवचें नवे साहित्याने रचिल्लें. मनशा जिणयेचेर आरसो धरचें वा मनशा जिणी विमर्शात्मक रितीन विश्लेशण करचें साहित्य मात्र जिवाळ उरता म्हणलें सत जोसा आल्वारीस आनी ताच्या उपरांतल्या
साहित्यीक जळकालें तातूंत VJP, A.T. लोबो, गब्बूरवा, विल्फ्रेड एडमस, एडविन J.F. डिसोजा, चाफ्रा दे कोस्ता असले जायते साहित्य आसात. हांच्यो तशेंच तांच्या उपरांतल्या काणयेकारांच्या काणयांनी सामाजीक असमानता, सामाजीक न्याय अन्याय, समुदाया मदलो संघर्श, जिनियंतलो संघर्श जळकोंक लागलो. आयरीन पिंटो, ग्लॅडिस रेगो, शालिनी वालेन्सियांत असलेल्या स्त्री लेखकींनी आपल्या काणयेनी स्त्री पात्रांचो अस्तित्व, तांचेर कुटुंबाचो समाजाचो दबाव, वावर आनी वैयक्तीक जिणें मदलो द्वंद्व पिंत्रांचे मारिफात स्त्री समुदायाचो आवाज आटपलेल्यो संवेदनशील काणयो रचल्यो. तरी कान्नड लिपयेंतल्या कोंकणी काणये प्रकारच्या साहित्याच्या सुरवेर तावन आज पर्यंत रचीत जाल्ल्या काणयां पैकी समकालीन समाजाच्या बदलापाक फूड करणं, त्या वाडवळींत आमच्या जबाबदारेंक सवालां घालच्यो आसल्यो आनी असल्या समाजाचो एक वांटो जावन आसून समाजाच्या वट्ट बऱ्यापणाक आमची देणगी कितें जावन आसाचें म्हणलें पडबिंबीत करचें तसल्यो गूण चिंतपाच्यो काणयो भोवस अप्रूप पळोवंक मेळटात. कान्नड लिपींतलो कोंकणी कादंबरी वाडावळ आनी नवे प्रयोग. कादंबरी मनशा जीवन ताच्या संपूर्ण संकीर्णते संगी ह्युमन लायफ इन ऑल इट्स कॉम्प्लेक्सिटी म्हणटात. पिंत्रावंक समर्थी आसचे साहित्य प्रकार. 1919 इसवेंत कानडी भाशेची पयली कादंबरी इंदिराबाई फैसाली. ताच्या की 33 वर्सां पयलेंच कोंकणीची पयली कादंबरी ऑस ब्राह्मणीस म्हूण हांवें वाचलें तें तशेंच उच्चारता सो तुमी चिंता फैसाल्ली. कानड लिपींतली कोंकणी आयिल्ल्या उपरांत आमची म्हळ्यार कानड लिपींतल्या कोंकणी पयली कादंबरी आयली 1950 वर्सा. त्या उपरांत आज पर्यंत कानड लिपीच्या कोंकणींत 800च्या चड कादंबरी बुकां रुपी फायज जाल्यात. कादंबरी प्रकार कानडी लिपीच्या कोंकणी वाचप्यामध्ये भोवस लोकां मोगाळ जाल्लो साहित्य प्रकार. सुरविल्या नेमाळांक जीव भरलो असो संकळ काणयांनी संकळ काणये रुपार फायज जाल्यो कितल्योशो की कादंबरी बुकां रुपी फायज जावंक नात. त्योय जर बुकां रुपी फायज जाल्यो तर कोंकणी कादंबरीचो संको आनीकी 1.5 वांट्यांनी चडता. संकळ काणये रुपार फायज जावच्यो कादंबरी गुंसल्या वर्गाच्यो आसतल्यो. जोखीबाब येस 1-2 मिनटां. ओके. हाका साक्ष एडविन J.F. डिसोजाची काळें भांगार ही संकाळ काणये रुपार फायज जाली. पूण उपरांत बुकां रुपार येवन ताका अकाडेमी प्रशस्ती लाभल्या. हांवें हेदोळ सांगले बरी पयली कादंबरी आंजेल जी लोकांचे अवगुण किदवनचो उद्देश दवरून आयलेली ती आयल्या उपरांत वाडून आयिल्लें कानडी लिपी कोंकणींतल्या कादंबरी शेत आपलो भांगराळो काळ उतरून आज सुमारशें पणगेल पडला म्हण येत. आदीं एक बरोवपी वर्साक 2-3 कादंबरी बरोवन आसले कडेन आतां ಒಟ್ಟು लेखकांतून वर्साक 2 या 3 कादंबरी फायज जातात. कानडी लिपीच्या कोंकणींत कादंबरी बरयतले उणे जाल्यात म्हणल्यार हुस्क्यान आयले वर कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी हांणी कोंकणी कादंबरी बरोवनचो स्पर्धा मांडून हाडलो. ताका आयिल्ल्यो कादंबरी फकत 5 मात्र आनी त्यो कादंबरी वरयणारे ह्या 5 नव्या कादंबरी विशयांत अशें म्हणटा. भारताचे हेर भाशेनी आदलें सोडून नव्या चिंतपाच्यो सामाजीक हुस्को आसच्यो कादंबरी येते आसात. कोंकणींत ती नवें साव पांगरून विभिन्न चिंतपांनी बरोवन गिरेस्त कादंबरी ये जाय. अशें जायचें जाल्यार हेर भाशेंतल्यो कादंबरी वाचून जिरोवची गरज आसा. म्हळ्यार आतांच्यो कादंबरी खंयच्या मट्टाच्यो म्हणलें समजोवेत. मंगळुरांतल्या सगळ्याच साहित्याचो तांणी नियाळ घेतला. तो कविता उरली तांची करपाची. देख कितें घेवपाची मंगळुरी साहित्यांतल्यान आमी जाल्यार जाका संस्कृतांत बहुप्रसवा म्हणटात. एकेकल्यान 35 कादंबऱ्यो 40 कादंबऱ्यो इतलें लेखन त्या पिळग्यातल्या लेखकांनी केलां की इतलें बरोवप आनी तें खिस्तींनी बरोवप आनी उजवाडाक हाडप हें मोठें योगदान मंगळुरी साहित्याचें आसा जें म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी तेजी देख घेवपाची गरज आसा. आयज गरज ट्रेंड्स जे येवपाक जाय आमच्या साहित्यांतल्यान ताजे विशीं उलयतना आनी इल्लोसो समारोपूय म्हणुया आमी ह्या सत्राचो करतना म्हज्यान अशें म्हणूं येता की आयचे जे कॉन्टेम्पररी इश्यू आसात जे समकालीन प्रश्न आसात आमचे गोंयच्या संदर्भान उलोवपाचें जाल्यार मायनींग आसा टुरिजम आसा की कितलें चित्र बदल्लां सगळें. 10-15 वर्सांत जे गोंयचो कायापालट जाला आनी जायत आसा आनी फुडल्या 5 वर्सांनी आनी जावपाचो आसा अशें प्रत्येक कडेन आसा. जे गोंय सोडून लोक हेर राज्यांनी गेले तांची मानसिकता कशी बदलली, तांची खाण जेवण, तांचे संस्कार, तांची भाशा कितें प्रभाव पडलो ताजेर हाजेर अजून आमी
म्हणजे संवसाराक कांय दिल्लें ना. म्हणजे हे कॉन्टेम्पररी इश्यूज जे आसात आमचे, लेबर मायग्रंट्स आसात आमचे कडेन, तांचेर कोणें कांय बरयल्लें ना. तर हाचेर मोठ्या प्रमाणान आमचें साहित्य येवपाची गरज आसा. दुसरें आनीक एक जाचो उल्लेख हांवें वोदोळ केलो, जाका आयज आमी ग्रीन साहित्य म्हणटात. आतां खुबश्यो कादंबऱ्यो अश्यो येवपाक लागल्यात. प्रकाश पर्येकराची पुरण पयर आयिल्ली कादंबरी. हे ग्रीन लिटरेचर जें आसा, जाका पर्यावरणी किंवा परिस्थितीकी साहित्य म्हणटात, ताजी बी संवसारान आतां वाड खूब वाडल्या, ताची गरज वाडल्या. आनी म्हणून हें न्यू नेचर लिटरेचर नांवा खाला अशे तरेचें एक लिटरेचर आमचे कडेन बी येवपाक लागला, की मनशान जो एक एपोकॅलिस्टीक जाका म्हणटात, म्हणजे विनाशा कडेन जे आमी चल्लेले आसात, हे कापून उडय, हे दोंगर मारून उडय, ह्या दर्याचो विबाड कर, हे अशे तरेन जें चल्लां आमचें, तें आमी खंय वचपाचें आसात हाजेर एक पुनरावलोकन जावचें म्हणून अशे तरेचें साहित्य संवसारान बरोवपाची एक आतां ट्रेंड आयला, जाका मोठ्या प्रमाणाचेर क्लाय-फाय म्हणटात, क्लायमेट फिक्शन. सो अशें क्लायमेट फिक्शनाचेरय बी हांगा जे तरणाटे बसल्यात खासा करून, तांणी लक्ष दिवचें की अशे तरेच्यो कविता, अशे तरेचें साहित्य, कादंबरी आसात एखादी, हे बरोवपा खातीर सुद्दां आमी प्रयत्न करपाची गरज आसा. माधव बाबान जाचो एक आपल्या भाशणान उल्लेख केल्लो वोदोळ, ग्लॉसरीज, वॉकेब्युलरीज, डिक्शनरीज, व्याकरण आनी भाशाशास्त्र, की पयल्या 100 वर्सां पुर्तुगीज पाद्र्यांनी 17 शब्दकोश तयार केले. 100 वर्सां इतली गरज दिसली तांकां भास शिकपा खातीर. गोंयच्या सुटके उपरांत आमी कितले शब्दकोश कोंकणीचे निर्माण करपाक शकले, कितली व्याकरणां निर्माण जाली कोंकणीन. आमी विचार करपाक जाय ह्या गजालीचेर. कोण बरयतलो ती? जाणी आतां भाशाशास्त्र शिकल्यात, विशय MA जाल्यात, तांणी हातून पावल घालपाची एका अर्थान गरज आसा, जो मुद्दो माधव बाबांच्या सत्रांतल्यान आयिल्लो आशिल्लो. दुसरें एक मदीं क्लासिकल लिटरेचराचेर आमी खूब चर्चा केल्ली. किरणबाईन एक सुंदर पेपर, वॉट इज क्लासिकल लिटरेचर, अभिजात साहित्य म्हणजे कितें, ताजेर एक तयार केल्लो. आनी ताज्या प्रमाण रामायण आसत, महाभारत आसत, अशा तरेच्या आमच्या ग्रंथांचेर आदारिल्लें साहित्य कितें खंयच्या स्वरुपान आसत, ताचो फॉर्म कॅनॉट बी डिफायन्ड. ती कथा आसूं येता, निबंध आसूं येता, लेख आसूं येतात, कितें आसूं येतात, असोय बी वावर आमचे कडेन खूब कमी जाला. नवे ट्रेंड्स जे आसात तातूंत हें साहित्य अशें वाडलां. आनी म्हणून शॉर्ट स्टोरी आतां जाचो उल्लेख पिंटो बाबांनी केलो, की ह्या शॉर्ट स्टोरीचे आतां जाका कितें म्हणूं येता, सामके मोटवे प्रकार, शॉर्टूय नीती आतां ती मिनी स्टोरी जाल्या, ताज्या परस कमी जाल्या. 25 उतरां भितर, 30 उतरां भितर अशा तरेचे फिक्शन बरोवपाचे बी प्रकार आतां रूढ जावपाक लागल्यात, जाका फ्लायट रिडींग म्हणटात. विमानान वतना वाचपाचें साहित्य, ट्रेनीन वतना वाचपाचें साहित्य. चड वेळ ना न्ही आयज कोणाच कडेन, म्हणून झटपट वाचपा सारकें साहित्य हें आतां चड समाजाची आतां गरज जावन पडिल्ली आसा. ताजे कडेन बी हांव तुमचें लक्ष ओडटां. आनीक हालींच एक वाचनान आयलें पुस्तक आमचें आदले कलेक्टर गोंयचे काणका वेळीप हांचें कदंब कुलाचेर पुस्तक आयलां, कदंब डायनेस्टीचेर. तर अशे तरेचे राजकीय इतिहास वा अशी तरेची ऐतिहासीक फिक्शन जी आसात ती बी एक गरज आमकां दिसता, की इतल्यो राजवटी जावन गेल्यो. गोंयचेरूच राष्ट्रकूट आयले, शिलाहार आयले, कदंब आयले, बहामनी आयले, आदिलशाह आयले, खंय ताजेर कितें आमच्या भाशेन बरयल्लें सांपडटा. ऐतिहासीक कादंबऱ्यो हो सुद्दां एक नवो विशय ह्या संदर्भांतलो जावपाक शकता. कोरोनाच्या काळा उपरांत लिटरेचराचेर आमी भर दिलो. आमचे जायते तरणाटे आयज व्यक्त जातात सोशल मिडियाचेर, जाचोय बी उल्लेख अध्यक्षीय भाशणां भितर आसा, की फक्त कितले अंगठे मेळटात तुमकां, ताजेर समाधानी रावं नाकात म्हणून. ताज्या फुडें वचून ताच्यो ऑडियो फायल्स तयार करप, व्हिडिओ फायल्स तयार करप, आपलो ब्रँड तयार करता आसतना सुद्दां हें सगळें वता सोशल मिडियाचेर आनी फास्ट वता. वाचनाचें जितलें प्रिंट मिडियांतल्यान वचना तितलें तें झपाट्यान वता. हें लक्षांत घेवन अशे तरेचें नवें साहित्य जें आसा, जाका आमी कितें म्हणटात आयज की मायक्रो पोएट्री म्हणटात, वा ताका ग्राफीक लिटरेचराचो उल्लेख जो वामन बाबान केलो, फ्लॅश लिटरेचर म्हणटात ताका, फ्लॅश फिक्शन, अशा तरेच्या साहित्या कडेन हांगा जे तरणाटे बसल्यात खासा करून, जांचो चड मिडिया कडेन संवकळ आसा, तांणी अशा विशयाचेर काम करपाची गरज आसा. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचो निमाणो मुद्दो जो आयला माधव बाबाच्या भाशणांतल्यान आयला, की एक आत्मसंवाद, आपुणूच आपल्या मना कडेन उलोवप, आनी म्हणून तातूंतल्यान चरित्रात्मक लेखन हें खूब कमी जालां. कोंकणीन जाल्यार चरित्रात्मक लेखनूच ना जालां. म्हणून चरित्रात्मक लेखन, आत्मचरित्र लेखन हाजेर, कित्याक तें फक्त कितें आपले अनुभव बरोवन दवरपाची गजाल आसना,
फुडल्या पिळग्यां कडेन व्हरून दवरपाचो तो इतिहासाचो दुवो आसता आणि म्हणून तो दुवो आमी जितले घट करतले साहित्यान तितले आमी आमचें साहित्य बरे तरेन करपाक शकतले. आयज आमच्या तिनूय जाणकारांनी आपापल्या भागांतले केरळ, कर्नाटक आनी वामन बाबा तर एक वर्ल्ड व्यू ताजो घेवन आमच्या मुखार मांडिल्लें आसा. ह्या सगळ्यांच्या आधारान एक नवे ट्रेंड्स कितें आसात आयज आमचे साहित्यातले आनी खंय आमकां वचपाचें आसा हाजी एक दिशा आमी आंखून घेतिल्ली आसा. परिशदेन ही संद आमकां सगळ्यांक दिली हाज्या खातीर परिशदेचे उपकार आठयता. म्हाका खबर ना प्रश्नोत्तरीक बी वेळ आसा काय म्हणून, पूण तुमचे जे मनांतले प्रश्न आसात ते त्या लोकांक हांगा जेवणाच्या वेळार किंवा सत्रा उपरांत जो वेळ मेळटा तेन्ना तुमी मुजरत विचारचे अशें मागता आनी हें सत्र सोंपलें अशें जाहीर करता. देव बरें करूं.